नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार देशभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पणजे महापालिका वेंचणुकेंत मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले घसघशीत जैत। 30 वॉर्डां खातीर चलिल्ली लढाय 27 वॉर्डांनी बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले जैत, जाल्यार उत्पलाचे आमी पणजेकार पॅनल 3 वॉर्डांनी आयले वेंचून। गोय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात केलो निषेध, दिल्यो घोषणाबाजी। सभाघराचे काम 3 वेळा केले तहकूब, विरोधकांची आता करो या मरो भूमिका। मुख्यमंत्र्यां वांगडा चर्चा करून 100 दिसां पयलीं हे धोरण करतले लागू। मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत माहिती। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन मांडिल्लो खासगी थाराव। गोंयांत घरगुती सिलिंडराचो ना उणाव, फक्त कमर्शियल गॅस सिलिंडरांचोच आसा उणाव। लोकांनी गॅस एजन्सी भायर गर्दी करची न्हय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आवाहन। सांकवाळ लमाणी नगरांतली घरां जाली म्हजें घर येवजणे खाला कायदेशीर। अलेक्स म्हणटा सरकारान पयलीं गोंयकारांक दिवचें आशिल्लें प्राधान्य, जाल्यार विरेश म्हणटा गोंयकारांचेर जाला अन्याय। आणि गोंयांत 10वेचे परीक्षेक शुक्रारच्यान उमेदीन जाली सुरवात। दिवचल केंद्रांतल्यान 984 विद्यार्थी, जाल्यार वाळपय 70 वाठारांतले 608 विद्यार्थी दितले परीक्षा। आता खबरो विस्तारान। पणजी महापालिकेचे वेंचणुकेत उमेदवारां मदीं अतितटीची लढत चालू आशिल्ली। शुक्रारा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। बाबूश मोन्सेरात आनी भाजपा गटाचे 27 उमेदवार घसघशीत मतांनी जैतिवंत जाले, तर उत्पल पर्रीकारांच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे फक्त 3 जाण जैतिवंत जाले। पळयात। पणजे CCP इलेक्शनाचो अनपेक्षीत रिजल्ट लागला। अनपेक्षीतल्या खातीर कारण बाबूश पॅनलान सामकें ओवरवेल्मींग दणदणीत जैत मेळयला। आनी दणदणीत इतल्या खातीर म्हणटा कारण 27 विरुद्ध 3, फाटल्या वेळी तरी 5 विरोधी सदस्य आशिल्ले। ह्या वेळेस 27 वगाचेर हे इलेक्शन बाबूश पॅनलान स्वीप केला। बाबुशान ह्या वेळार कोणाचेंच आयकूंक नाशिल्लें। BJP दामून एक ताका वेगळे वेगळे सांगतालो, पूण ना, ताणें आपले कॅन्डिडेट दवरले, आपले कॅन्डिडेट जिखून हाडले। महत्वाचें म्हळ्यार कितें पळय, गोंयभर वेगवेगळी आंदोलन चालू आसात। सरकारचे विरोधान एक वातावरण तयार आसा कितें अशें आमकां दिसता, पूण ते भायले चाराक लोक मत मारता आसतना BJP किंवा सत्ताधारी पंगडाक मत मारतात। हें पणजेन परत एकदां सिद्ध केलें। हातूंत 2 दुहेरी जैता। एक म्हळ्यार बाबुशाले स्वता, बाबूश ग्रावंड लेवलाचेर जमनीचेर उबो रावन राजकारण खेळटा। ताजे प्रत्येक वॉर्डान कॉन्टॅक्ट आसात, लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसात। ह्या वेळी ताणें भायर तसो सरूं नाशिल्लो, पूण कांय जाण म्हणटात तो रातचो लोकांक वचून मेळटालो। पूण बाबुशान जे कितें करामत करून दाखोवपाची ती केल्या। एक पॉलिटिकल जे पळय कितें करचें पडटा न्ही, वेगळे वेगळे तरेन सुत्र कशी हालोवप, सुत्र बांदणी कशी करप, आनी महत्वाचें म्हळ्यार ह्या सबंद मतदारां मेरेन राजकीय नदरेन कौशल्यान सगळी व्यूहरचना करप हें बाबूश जाणा। आनी हें पणजेचें बाबूश मोन्सेरात जे पळय कितें राजकारण खेळटा ताजें जैत। आनी त्या नदरेन आमी बाबूश मोन्सेराताक सामकें निर्विवादपणान बाबूश मोन्सेराताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा। I thank the Honorable Chief Minister, I thank the party president, Mr. Damunai, and all the Karyakarta who has been here with us today, who has supported us to win this season. How about Penjim also? Because you're leaving around 2 seats, सगळी सीटां तुज्या पॅनला गेलेली आसा। See, that's the reason I said no. I didn't expect that basically to lose this three seats. It's a really disappointed. And about 2 votes and 10 votes. Yeah, there's a really disappointment for me. बाबूश पणजे पळयत जाल्यार काँग्रेस येयले। It's just that my prediction has not come true. पणजे पळयत जाल्यार काँग्रेस येयले, आम आदमी पार्टी येयले, So उत्पल that is the reason. Your MP came and danced in our constituency. Still, it did not matter. So it shows how strong the BJP party is and how strong our Karyakarta of Penjim is. CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलात दणक्यान बाजी मारिल्ली आसा। 27-3 अशा मताधिक्यान बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलान टुगेदर फॉर अ पणजी जैतिवंत थारिल्ले आसा। त्याच बरोबर प्रभाग क्रमांक 7
प्रभाग क्रमांक 17 आणि प्रभाग क्रमांक 29 हातून आमी पणजेकार जैतिवंत थारले. प्रभाग क्रमांक 17 जॅक सुकीजे आसा ते जवळ जवळ तांचो पराभवूच जाल्लो, मात्र तांच्यांनी रिकाउंटिंग केले. तशेंच प्रभाग क्रमांक 29 लेगीत सँड्रा विरोधात लिब्रेटा हांची फायट आशिल्ली. तांच्या मदीं लेगीत टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसीव पणजे जे आसा ते जैतिवंत थारिल्ले. मात्र परतून एकदा तेंच्यांनी रिकाउंटिंग केल्ल्या कारणान आमी पणजेकार जे आसा प्रभाग 29 हे लिब्रेटा विजयी थारले आणि अशा तरेन आमी पणजेकाराचे 3 वेंचून येयले. मात्र दणक्यात जैत जालेली आसा बाबूश मोन्सेरात पॅनलाची. तांच्यांनी परतून एकदा हे सिद्ध केलेले आसा की पणजेत तांचो दबाजो जो आसा तो तेंच्यांनी कायम दवरिल्लो आसा. जरी विरोधक त्यांच्या विरोधात रावले, म्हणजे आप काँग्रेस असे पक्ष जरी तांच्या विरोधात एकवटले तरी आसतना आपली जी खेळी आसा रणनिती ही बाबुशान कशा तरेन मांडप हे तेणी सिद्ध केलेले आसा परतून एकदा. ताका लागून सगळे पणजेकारांनी त्याचो कशा तरेन जैत हांगा आणि त्यांचो आनंदोत्सव हांगासर भाजप कार्यालयाच्या भायर आता व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी लेगीत वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांक परबी भेटयली. अशा तरेन CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेची व्हडा दबाज्यान जैत जाल्ली सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. वॉर्ड 1 युतिका जामावलेकर, वॉर्ड 2 कालरिनो पॉ, वॉर्ड 3 मार्गारिडा फेर्नांडीस, वॉर्ड 4 रोहित मोन्सेरात, वॉर्ड 5 किशोर शास्त्री, वॉर्ड 6 बेंटो लोरेना, वॉर्ड 8 करिना शिरोडकार, वॉर्ड 9 कबीर मखीजा, वॉर्ड 10 प्रसाद आमोणकार, वॉर्ड 11 तुकाराम चिन्नावर, वॉर्ड 12 वर्षा शेटये, वॉर्ड 13 उदय मडकयकार, वॉर्ड 14 प्रज्योत वांयगणकार, वॉर्ड 15 शायनी चोपडेकार, वॉर्ड 16 अस्मिता केरकार, वॉर्ड 18 कृष्णा शिरोडकार, वॉर्ड 19 निकिता नायक, वॉर्ड 20 शुभम चोडणकार, वॉर्ड 21 मनीषा मणेरकार, वॉर्ड 22 दीक्षा मायणकार, वॉर्ड 23 विद्या गडकार, वॉर्ड 24 करण पारेख, वॉर्ड 25 कीर्ती साकळकार, वॉर्ड 26 वसंत आक्षेकार, वॉर्ड 27 विठ्ठल चोपडेकार, वॉर्ड 28 रुपेश हळणकार, वॉर्ड 30 सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. जैतिवंत उमेदवार उत्पल पर्रेकर पॅनल, वॉर्ड 7 लिओनिड फुर्तादो, वॉर्ड 17 जॅक सुकीजा, वॉर्ड 29 लिब्रेता मेंडीस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साकवळे लवाणीनगर वाठारांतल्या बिगर गोंयकारांची घरां म्हजें घर येवजणे खाला कायदेशीर जाली. फाटल्या सुमार 45 वर्सांच्यान हे बिगर गोंयकार सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान रावताले. तांकां 45 वर्सां उपरांत दिलासो मेळ्ळा खरो, पूण मूळ गोंयकारांचें कितें? तांचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो हो सध्या प्रश्न पडला. मजगतीं हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो आनी विरेशान खंत उक्तायली. पळयात. फाटल्या वर्सा भाजप सरकारान म्हजी घर येवजण हाडिल्ली. हे येवजणे वरवीं गोंयकारांची कम्युनिदाद सरकारी जमनीचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करतले अशें सांगिल्लें. साकवाळ लमाणीनगर वाठारांत आशिल्ली बिगर गोंयकारांची झोपडपट्टी 45 वर्सां पयलीं उजो लागून लासून गेल्ली. तेन्ना सरकारान तांकां सरकारी जमनीचेर प्लॉट्स दिल्ले. आतां ह्या लोकांची घरां म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर जाली. तांचे कडल्यान सरकारान पयशे घेवन ती जमीन तांच्या नांवार करून दिली. मजगतीं ह्या विशयाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो आनी विरेश बोरकारान खंत उक्तायली. सरकारान पयलीं गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे आशिल्ले अशें रेजिनाल्डोन सांगलें. जाल्यार बिगर गोंयकारांची घरां कायदेशीर करून हो गोंयकारांचेर अन्याय जाला अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. ह्या लोकांक 45 वर्सां उपरांत दिलासो दिलो खरो, पूण जो मूळ गोंयकार आसा तांचें कितें? गोंयकार जो भाटकारा वांगडा आपले जमनी खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं झगडटा, तांचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो असो सध्या प्रश्न पडला. गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपाक जाय आनी म्हाजे घर स्किमीचेर जर तर ते येताय जाल्यार म्हाजे घर स्कीम इतली तांकां इट सेट्स अ रॉंग प्रेसिडेंट. म्हणजे इतली फास्ट दिवपाक जायना तांकां. मातशें should have taken some time to give them first, second. Maybe they have political compassion, that's why they have given it. But I feel that Goan should be given preference. आमगे खास मत हा. इवन म्हाजे घरान मुगे एप्रिहेन्शन कितें आहा तेंकोडे रेट मायज घेवपाक जाय. I was always arguing with the chief minister ती रेट ती लो रेटीन घेवपाक जायना because they have encroaches. Encroaches cannot be given the liberty of giving that rate. एक मुणकारां एक रेट दिताय ती बरी आहा. मुणकार आमगे खास करून आमी गोंयकार आसले आनी तांकां आमी एक्चुअली नाव since they have given it, I have nothing to say because it is they have given it. But I feel that Goan should have been given a preference. Goan should have been given this type of certificates first, then them. साकवाळ जी एरिया आसा ती प्रायम एरिया आसा. त्या प्रायम एरियेन 30-35 हजार पर स्क्वेअर मिटर रेट अशी अंदाजान आमी धरता.
आनी 6 लाखान जेन्ना आमी एक प्लॉट दिता म्हणटा हो प्लॉट कितें बस्ती जेन्ना बांदता बस्तीचेर म्हणजे इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाता आनी इनलिगल एन्क्रोचमेंटाक हावजींग बोर्डा सारके हितून जे जमनी ज्यो आसा त्यो आमच्याच गोंयकारांच्यो जावं त्यो कोंबलदारीच्यो जावं बाकीच्यो खंयच्यो त्यो लोकांच्यो आसा त्यो एक्वायर करून ह्यो खंय ना खंय गोंयकार जे गरीब आसा तांकां फॅसिलिटेट करतले म्हणून हो सरकार ज्यो जमनी हाडटा आनी त्योच जमनी आयज ह्या भायल्यांक दिवंक सोदता 48 समज प्लॉट दिले आयज तितून इतलेंच कळटा की आयज गोंयकारांचेर हो अन्याय आसा. प्रत्येक वेळा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक मान वयर काडपाक दिना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरांत निशेध केलो. आमकां नाका दादागिरी अँड वी वॉन्ट जस्टीस अशें घोशणाबाजी दीत विरोधकांनी बोवाळ घालो. विरोधक आयकनाशिल्ल्यान सभापतीन चक्क 3 वेळा सभाघराचें काम तहकूब केलें. मजगतीं विरोधकांनी आतां करो या मरोची भुमिका स्विकारल्या. पळयात. विधानसभा अधिवेशनाच्या 6व्या दिसा सुरवातीकूच विरोधकांनी बोवाळ घातलो. गोंय शेतकी संरक्षण विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी काळो शर्ट घालून सभाघरांत निशेध केलो. आमकां नाका दादागिरी आनी वी वॉन्ट जस्टीस अशें घोशणाबाजी दीत विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात धांव घेतली. विरोधकांनी बोवाळ घालप चालूच दवरिल्ल्यान सभापतीन पयलीं 10 मिनटां सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. 10 मिनटां उपरांत अधिवेशनाक सुरवात जाली जाल्यार विरोधकांनी परतून आंदोलन करपाक सुरवात केल्ल्यान परतून एकदां सभापतीन अर्दे वर सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. अर्दे वरा उपरांत अधिवेशनाक सुरवात जाली पूण विरोधकांनी सभापतीच्या हौदात बोवाळ घालप चालूच दवरलें. बोवाळांतूच सभापतीन प्रश्नकाळ घेतलो. तशेंच 0 आवरांत जेन्ना आमदार निलेश काब्राल उलयतालो तेन्ना मात विरोधक आयकनाशिल्ल्यान परतून सभाघराचें काम 3रे फावट सभापतीन तहकूब केलें. खासगी विधेयका वरवीं लोकांचे प्रश्न मांडप हें आमचें कर्तव्य. ते खातीर आमची आतां करो या मरो भुमिका आसतली. आमची विधेयकां केन्ना मांडटले ते सभापतीन सांगचे अशें युरी आलेमावान सांगलें. जाल्यार विजय म्हणटा विरोधी आमदारांचे खाजगी विधेयक सभाघरांत येवचे अशें लोकांक दिसतालें पूण लोकशायेची हत्या करपी सरकारान आमची बिलां हाडली नात. देखून आमी सभाघरांत आंदोलन केलें. आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे इश्यूज अबाउट रिवर्स, अबाउट सेवरल अदर अबाउट कसिनोज, अबाउट रिवर्साल, all these bills, when we saw that not a single bill has been listed, आमचें कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट, when Bab Viresh sat on a hunger strike, and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the house and several other bills would come. He was given assurance that no one would be case जावपा ना. Today हो सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकोर आहा म्हणून. हांवें ताका सांगलें की तूं साकोर आहा तें उलय, कितें तरी उलय. आनी there was absolutely no answer. Speaker also did not give us any assurance. Today it is our right. आम सांगिल्ले ते भाशेन करो या मरो आमचें कर्तव्य जाता. आज जेन्ना आमचे प्रायवेट मेंबर्स डे, एक आमदाराचो रायट आसता, आमचो हक आसता, and we at the start I requested the honorable speaker that these bills have to be listed. There is absolutely no assurance given to us. मिडिया हाऊसेसांक फोन करता की आमचो प्रोटेस्ट आज ताका पब्लिसिटी दिवं नाका आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक दिवं नाका. तुमचेंय बी कर्तव्य जाता लोकशाही राखपाची. यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हे सगळ्यांक हे आमी जे कितें करतात ते गोंय राखपा खातीर आनी गोंय हे गोंयूच दवरपा खातीर. सो गोंय साल्वार करपा खातीर जे कायदे हाडूंक सोदतात ते कोणाचे विरोधान, कोणाचे बऱ्या खातीर, कोणाक प्रायवेट इंट्रस्ट काय ना. देर इज ओनली पब्लीक इंट्रस्ट अँड पब्लीक इंट्रस्ट इन्क्लुड्स यू ऑल्सो, हू इज द मिडिया. सो डोंट फॉल प्रे, डोंट सकम टू द प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट तुमकां एडवर्टिजमेंट दिता आनी कितें दिता म्हण ते प्रेशराचेर वचूं नाकात. सगळ्यांक ड्यू पब्लिसिटी दिवंक जाय. आमी जे कितें केलां हें चूक करूं ना. आमी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट आमचो केल्लो आहा आनी हाका लोकां फुडें हें वचपाक जाय. नाजाल्यार हेच म्हणटले की बिलां आमी घालतात आनी ताजे खातीर कांय करनात म्हणून. स्पिकर पसून मानून घेता. स्पिकरान पसून ताका नोटिसी धाडिल्ल्यो आहा. म्हणल्यार इन प्रिंसिपल स्पिकर इवन एग्रीज टू वॉट वी आर सेइंग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयकारांक प्राधान्य दिवपी AI धोरण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा चर्चा करून येवपी 100 दिसां भितर लागू करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली. आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन हे विशीं खासगी थाराव मांडिल्लो. पळयात. राज्यात AI आणि डीप टेक क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सर्वसमावेशक धोरण तयार करपाची मागणी करपी खासगी थाराव अलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत मांडलो. तशेंच शाळांनी AI अभ्यासक्रम सुरू करपाची मागणी तांणी केली. राज्यांतल्या नागरिकांक तांचे भाशेंत सुविधा आनी सेवा मेळच्यो ह्या हेतान कोंकणी AI ॲप तयार करपा खातीर सामंजस्य करार केला अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. तशेंच गोंयकारांक प्राधान्य दिवपी AI धोरणा विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा चर्चा करून येवपी 100 दिसां पयलीं AI धोरण लागू करतले अशी माहिती मंत्री खंवटेन दिली. Unanimously resolves and recommends the government to formulate a comprehensive Goa state artificial intelligence and deep tech policy with adequate budgetary allocation for semiconductor ecosystem development, artificial intelligence curriculum in schools with skill programs, incentives for Goan artificial intelligence startups, sectorial artificial intelligence, integration in healthcare, agriculture, tourism, delivery in public system, and creation of AI employment opportunities for Goan youth to ensure that Goa emerges as a leading artificial intelligence hub. Speaker sir, एक इम्पॉर्टंट आम्ही डिपार्टमेंटान जे केले वॉज सायनिंग ऑफ द MOU विथ मशिनी. मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही उलयले की नॅशनल लँग्वेज ट्रान्झिशन मिशन अंडर डिजिटल इंडिया जी आसा, वी कॅन डेव्हलप आवर ओन कोंकणी लार्ज लँग्वेज मॉडेल, कोंकणी LLM. आणि मुख्यमंत्री ओके म्हणना फुडें आम्ही MOU सायन केलो. हातून स्पीकर सर कितें जातले, AI विल बी ट्रेन टू अंडरस्टँड अँड स्पीक कोंकणी. एक नुस्तेकान बायल आमच्या जिताच्या मतदारसंघाचे आसूं, एक सिनियर सिटीजन बाब सुदीन ढवळीकाच्या मतदारसंघाचो आसूं, नाल्यार एक शेतकरी धारबांदोडेचो आसूं, सगळ्यांक गव्हर्नमेंट सर्विसीस एंड दे कॅन सीक इन्फॉर्मेशन इन दियर मदर टंग असिस्टेड बाय AI. आज स्पीकर सर आम्ही एक ऑल दिस वर्क वी आर बॉट टुगेदर इन अ सिंगल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फ्रेमवर्क जितले आता उलयलो तो द ड्राफ्ट गोवा AI पॉलिसी 2026. We have had a stakeholder consultation, a full day, Speaker sir, where we brought across experts from industry, academia, research, institutions and government departments. The draft has been circulated widely within them and we are expecting a substantive feedback from diverse voices. The feedback is now being carefully examined for incorporation in the final draft policy. And this draft policy, Speaker sir, we will circulate with all the members for their viewpoints also, their inputs also. Nilesh Kabral, Reginald, other members of the house can also give their points. हातून स्पीकर सर जितले तांणी विचार घेतल्या ते विचार आम्ही पूर्ण तरेन फुल स्पेक्ट्रम ऑफ AI अडॉप्शन फॉर गोवा घेतिल्ले आसा. फ्रॉम स्कूल एज्युकेशन टू युनिव्हर्सिटी रिसर्च, फ्रॉम स्टार्टअप सपोर्ट टू AI adoption, whether it's small businesses or bigger ones, from multilingual citizen services to ethical governance frameworks. आता स्पीकर सर हातून स्टार्टअपांक स्पेस मेळटलो to build, whether it is AR, whether it is VR, whether it is drone technologies, because the future what we are preparing, Speaker sir, is not narrow, is the full frontier of emerging technology. And मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन we will try to notify the AI policy within the next 100 days. ब्युरो रिपोर्ट कुमंतक TV. गोंयांत घरगुती LPG सिलिंडराचो सांठो व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आसा, मात घरगुती सिलिंडराची बुकींग 25 दीस पयलीं करची पडटली. फुडल्या 8 दिसां भितर सिलिंडराचो प्रश्न सुटावो जातलो. कोणेच भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच कमर्शियल गॅस सिलिंडराचो उणाव आसा. पळयात पुराय बातमी. घरगुती गॅस सिलिंडर बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसांनी मेळटलो. ऑनलायन बुकिंगाची सुविधा दनपारच्या 2 वरां उपरांत सुरू जातली. कमर्शियल गॅस सिलिंडरचो उणाव आसतलोच. फकत 20% सिलिंडर व्यावसायिकांक मेळटले. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां उपरांतूच फुडलो निर्णय घेतलो. इंडस्ट्रियल गॅस सिलिंडराची पुरवण सध्या बंद आसा. नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगतीं गॅस सिलिंडराची उपलब्धताये विशीं संभ्रम अजून कायम आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांतूय गोंयच्या खुबशा वाठारांनी लोक गॅस एजन्सी मुखार उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. देखून कोणेच
गॅस एजन्सी मुखार गर्दी करची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. ताज्या शिवाय कोणीच वयचें न्ही. 25 दिसाच्या पयलीं आनी विदावट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हें पयलीं हांव कन्फर्म करतां. ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी ज्यांच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर तो सांठो व्हरून आपल्या घरात स्टोर करून दवरचो न्ही. सफिशियंट कोटा गोंयांत अवेलेबल आसा आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पुराय प्रॉब्लेम जो आसा हो सिलिंडराचो रिजॉल्व जातलो. ओके. दुसरी गजाल, कमर्शियल सिलिंडर्स जे रेस्टॉरंट, हॉटेल, 5 स्टार सगळे जे वापरताले तांकां तांच्या रिक्वायरमेंटाच्या पयलींच्या 20% रिक्वायरमेंट आतां मेळटली. 80% शॉर्टेज ही तांकां आसतली. पण ही शॉर्टेज थोड्या दिसाच्या भितर आमी ओवरकम करतले. त्या खातीर जी हॉटेलां ज्या डिलरा कडल्यान सिलिंडर्स कलेक्ट करताले कमर्शियल त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑन कंपॅरिजन वीथ द जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हाजो रेशो काडून तांकां 20% कोटा डेली बेसिसाचेर आमच्या एजंटा कडल्यान दितले तो तांच्यांनी घेवचो. तिसरी गजाल, इंडस्ट्रियल गॅस कनेक्शन, इंडस्ट्रियल गॅस आत्ता जो सप्लाय आशिल्लो तो पुराय गोंयांतल्यान सद्या बंद केल्लो आसा. तो थोड्या दिसांनी केन्ना तरी रिप्लेस जातलो. पायप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन्स थोड्यां कडेन म्हणजे घरांच्या तेंकोन अवेलेबल जाल्ली आसा. तांच्यांनी पायप गॅस कनेक्शन ही जाता तितके बेगीन आनी आफून हाडून आपली कनेक्शन घेवची जेणे करून तांकां पायप गॅस दिवपा खातीर आमकां बरें पडटलें. आनी हे सगळें मॉनिटर करपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ सिव्हील सप्लायच्या वतीन आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स हे प्रत्येक एजन्सी जी गॅस एजन्सी ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या जाग्यावयलो डेली रिपोर्ट घेवन आमच्या सेक्रेटरी फॉर द सिव्हील सप्लाय हाका कळयतले जेणे करून आमकां तेजो डेली रिकॉर्ड जे गोंयांत सिलिंडर कितले अवेलेबल आसा आनी कितल्या लोकांक आमी सप्लाय करूं शकता हाजो डेली रिकॉर्ड हो आमकां कळटलो. म्हणून म्हाका खात्री आसा की सगळ्या लोकांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार सिलिंडराची टंचाई कोणाकूच भासची ना. म्हणून आयज म्हणजे हांव पळयता की फाटले 3 दीस म्हणजे प्रत्येक जण आपले 2-2, 3-3 सिलिंडर घेवन सगळे जाण गॅस एजन्सीच्या दाराचेर जे उबे आसात दीसभर लायनी करून 600 लोकांची लायन आसा. कृपा करून अशा पद्दतीच्यो लायनी लावच्यो न्ही. कमर्शियलाची जी शॉर्टेज आसा ती फुडल्या गायडलायनीक आमी रावल्या. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जशी गायडलायन आयली काय तांकां कमर्शियलाचे जे आहा पळय तें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय शाळा आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 9वेचे परीक्षेक शुक्रारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या. दिवचल केंद्रांतले 984 विद्यार्थी 10वेची परीक्षा दितले जाल्यार वाळपय 70 वाठारांतले 608 विद्यार्थी परीक्षेक हाजीर रावपाचे आसात. अवोलेडी हायस्कूल सयत वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेची तयारी जाल्ली आसा. आज आमचा SSCचो फर्स्ट पेपर इंग्लीश आणि आयज ऑफकोर्स भंय दिसता खूब भंय दिसता जो सदांच दिसता खंयची आमी एग्जाम दिता तेन्ना आणि खूब बरें बी दिसता कित्याक आमची स्कूल लायफांतली लास्ट अशी एग्जाम आणि आमी जितली हार्डवर्क केला जितली मेहनत घेतला तेचें आमकां फळ मेळटलें देवाच्या कृपेन. Today we are starting the SSC exam in Goa and Bicholim is the center. We have 4 centers in Bicholim, one Shantadurga, Our Lady Grace High School. There are 2 centers, one in the main building and one in the old building, and the 4th center is Radhakrishna High School. Altogether we have around 984 students answering the SSC exam, and today is their first paper. So the exam will wind up only at the end of the month, and the students are from different schools in the Taluka of Bicholim. So more than 20 school students are going to answer in these 4 centers. I wish all the students best of luck. पेपर इंग्लीश एज अ पॅरंट्स आमकां एक उमेद आसता की भुरग्यांचो तो एक भविश्याचो पयलो दीस असो तेंच्या एग्जाम दिवपाक. फूल भुरग्यांक आमी आतां प्रयत्न करून भुरग्यांक लक्ष केंद्रीत करपाचें लक्ष अभ्यासाचेर आनी उमेदीन तेंच्यांनी आयचो दीस बरोवपाचें कितें आसा तें आनी उमेदीन आमी आसा की भवितव्य तेंचें आतां फुडें घडपाचें आहा. फातोर्डा दवंडेंतल्या 10वेंनी परत एक फावट दवंडे वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो.
संबंधितांनी याविषयी नगरसेवकाक प्रश्न केलो तेन्ना ह्या प्रकल्पाविषयी कांयच म्हायती ना. म्हजो सतत तेंको थळाव्यांक आसतलो, ताचो निर्णय तोच म्हजो निर्णय आसतलो अशें नगरसेवकान सांगलें. जाल्यार हो प्रकल्पाक थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना सुरू केला असो आरोप थळाव्यांनी केला. लोक सगळो मेगा प्रोजेक्ट येता म्हूण बोर्ड मारतात. तुगे कितें हाजी स्टँड? सामकें कांय ना, हांवें कांय डिसिजन घेतलें ना तेजें. म्हाका कांय कोडयलें ना, म्हाका कांय मेळना आनी हांव गेलो ना हें. ना पूण मुन्सिपालिटीन पास केला तुका खबर ना? ना 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 आमकां येना ती. पूण तें काम स्टार्ट केलें मरे, बोर्ड मारले तें पीडी मिटींग MLA आसता, चेअरपर्सन आसता, आमी आसनाय, कोण कावन्सिलर आसता. मागीर मुन्सिपालिटीन लायसन दिला तुका खबर येना? CO खंय चलना? ना ना चलना. पूण तुगे आतां कितें आसता, लोकां बरो आसतलो? हय 100%. थँक्यू. लोकां मागीर कित्याक ना हिंग नियरली 300 फ्लॅट येता मग तेमी येतोय मालो हाय कळ्ळा न्हू. पूण कितें जाता तेमी 400 करोडा इन्वेस्टमेंट केला. 400 करोडाचे ते 300 फ्लॅट काण तेंगे पयशे येवपा नाय. हे मागीर मुखार वचोन ते भितरले आनी कितें कोतले वय 300 आनी ती 500 जातली जाल्यार आमकां अजून खबर ना. हो एक प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत तोंड्यार येता. हो प्रोजेक्ट 18 वर्सां फाटीं येयलोलो. तेन्ना आमचो गांवचो भाव एक मरोन गेलो. तेणें पयलो इनिशियल घेयलोली बाबदुंबींग. सो तेगे हेज्यान आमी मुखार सोन हो प्रोजेक्ट हाडायलोलो. आतां परत 16B एक आर्टिकल हाडून तो चेंज जालो जून. आनी आतां पयलीं 85 सुमार फ्लॅट येतालीं. आतां 295 प्रोजेक्ट हितां बसोवपाक तांणी हें घेयला, स्टेप घेयला. 2008 आमी बंद केलो नाक म्हणून. पूण आमकां खबर ना तो आतां कितकोन पास केला आनी कितको. आमी मुन्सिपालिटी वचोन येयले आनी थिंगा विचारल्यार तो म्हणटा CO म्हणटा आपल्याक खबरूच ना आनी खंय पोटा वाडो आमकां विचारता. खंय पोट काय म्हणून आमी ताका एक्सप्लेन करून सांगिला. पूण ताणें एक इंजिनियर धाडना, कोण धाडना. ही पत्री मानच आमकां हें प्रॉब्लेम करून दवरला. आमी CO वचोनूय मेळ्ळे आनी तेणें आजून तेंगे लायसन्सा डिटेल्स कितें ते आजून होर्डिंगाचे लायसन दिलें, काम स्टार्ट केलें. काम स्टार्ट केलें तेणी. प्लस तेणी ऑनलायन प्रमोशन प्लस बुकिंगाचे तेणी सायट्स बी ओपन करून सोडवाय. सो त्यो जाय जाल्यार तुज्यान ऑनलायन कोणाच्यानूय ओपन करून चोवपा जाय. हितू फ्लॅट येता वो कितें तेंगे जावं म्हणटा स्विमींग पूल वो केसो एम्युनिटीज बी आहाय ते सगळे तेणें तेजें मेन्शन केलो आहा. विदावट द लायसन्स वो कन्सर्न अथॉरिटी कांय नासतना हें कितकोन तेणी ऑनलायन सेल करपाक स्टार्ट केलें. हिंगा आमगे लोकांगे लोकल बिजनस आहा चेरिसांचे. दुसरें म्हळ्यार कार्पेंट्री आहा आनी जायत बिजनस आहाय आमगे लोकल. ती पयलीं सद्या सारकी बंद पडली. कित्याक हो भायलो लोक जर येयलो न्हू, कित्याक आमगे हिंगा 80+ घरां आहाय. 80 अरावंड 80 to 90 घरां आहाय. ही फ्लॅट्स येताय अरावंड 300+ अशी येतली. मेन म्हळ्यार आमकां हिंगा गार्बेजा प्रॉब्लम ऑलरेडी आहा. तुका आतां येता आसतना दिसती पडटलें थिंगा रस्त्याचेर गार्बेज पडलो आसता. हेजे आनी गार्बेज जाल्यार हिंगा सोंसडो जातलो. गोमंतक टुडे बुलेटिनांत सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.